A very good evening to one and all who are present over here for this very unique and very auspicious occasion for this inauguration of the newly renovated Panchayat Ghar along with multi-purpose hall which is right on top, Mahila self-help group at the side, good arena to sit and have meetings along with badminton court. We have a chief guest for this occasion, a very own Panchayat Minister, Moin Gudino sir. We welcome you over here. We have amongst us ex-speaker and MLA of this constituency, Tomazin Cardoz sir. We have with us Reverend Father Dinesh, who is the parish priest of St. Lawrence Church, our own Babu Bhatt, Sister Elsie from Bosia Hospital. We have Deputy Director Prasid Naik of Director of Panchayat. We have Prathamesh from the BDO. We have eminent personalities who are sitting right in front of us, Dr. Dukle and others, all the ex-sarpanchas, ex-panchayat members. We have with us the press and electronic media. खुशी बघतायच की village panchayat Kandoli, yet another milestone, a feather in their cap. त्यांनी खूपशे फाउंडेशन स्टोन आणि इनॉग्रेशन्स केले आहात. फुटबॉल ग्राउंड असो at आराडी, फाउंडेशन स्टोन फॉर fecal sludge treatment plant जे आम्ही sludge ओढून वता from the septic tank, that is the sewerage water which where there is a sludge content inside. त्याचो 40 KLD चो under Swachh Bharat mission, that is the central government fund, वो फंड तेंच्यानी मागयल्लो आहा आणि याचो प्लांट जो आहा वो नेरूल ब्रिजा कडेन ते बांदपाचे आहा. Material recovery facility, 2 sewerage tankers, cricket pitch, jumbo tractor which can move in the paddy fields and yet also collect the sewerage from the all the shacks which are on the beach. I say इतलेस डेव्हलपमेंट कांदोली विलेजीन फर्स्ट टाइम पयला आणि म्हाका खुशी भोगता की माझ्या टेन्युअरान जे आम्ही आधी सांगताले की हे डेव्हलपमेंट कांदोली विलेजीन जावपाक जाय ते टप्प्या टप्प्याने ते स्लोली इट हॅज स्टार्टेड. येट द विलेज जे आधी म्हणताले आम्ही डेव्हलपमेंट करतले, रोड वाडयतले, लोकांचे शॉपा मोडटले, घरा मोडटले, तशी धरून आणि तितून बरी झाडां लावन बरे कंपाउंड बांदून तेच्या साइडीक टाइल्स घालून आणि सोबीत करून राइट फ्रॉम शिमेर अप टू आमचो कालीज म्युझियम हेच्याकडे पावले आहा. रिसेंट हायकोर्ट ऑर्डर तुम्ही पयला आसतली आणि आमचो सरपंच बाब ब्लेस फेर्नांदीस आणि तिची आख्खी टीमीन, डेप्युटी सरपंच आणि सगळे मेंबर्स, तेच्या वांगडा तेंचो सेक्रेटरी, ते कितले दीस जाले बसोन ते वाजीत आहा. तेंचो लॉयर जो हिंगा आहा तो येवन तेंका एक्सप्लेनेशन दिता आणि वो आख्खो रोड जो आहा मेन रोड, या रोडाचे ही ऑर्डर ही खूप पयली येवपाक आसली. ती चालू जाल्ले कोर्टान पेटिशना आणि वाढत गेली. पण आम्ही त्या टायमार सून जे आम्ही एक कमिटी आदली कमिटी जी आदली आणि अजूनही पासून बाब डॉमिनिक सर हिंगा आहा, तेंका घेऊन आम्ही मीटिंग केली आधी आणि बाब ब्लेस आणि त्याची आख्खी टीम तेंका सांगले की हे डेव्हलपमेंट जो तर आम्ही करतले, हो रोड मातसो वाडयतले, फुटपाथ बरी करतले आणि एक वाटेन पार्किंग करतले जाल्यार हे व्हेरी इम्पॉर्टंट. आम्ही लोकांक सजमावचे पडटले आणि लोकांक सजमयताना
लोकांनी फुडें एक पावल फुडें मारून आमकां सांगलें की तुमी डेव्हलपमेंट करा आनी आमकां दिया, आमची कंपाऊंड वाला मात परतून बांदून दिया. कोणाची शॉपां जर मोडटले तेणी सांगलें आमकां मातशी फाटी आमकां बांदून दिया, आमच्या कंपाऊंडान बांदून दिया, पूण बरी करा. आनी म्हाका दिसता एकूय मनशाक आमी परतून घरा धाडूंक ना. म्हणजे कोण मेन रोडार जो बिझनेस करतालो तेका आमी सांगूंक ना तुम्ही तुझ्या घरा वचून बिझनेस कर म्हणून. आमी सगळ्यांचे बिझनेसीस सांबाळले, सगळ्यांची रेस्टॉरंटां सांबाळली आनी कोर्टाची ऑर्डर म्हाका दिसता 8 वर्सांनी येयली आता. आनी ह्या जाग्यार म्हाका दिसता व्हडलेशे प्रॉब्लेम काय जावचे ना. जे कोणाची शॉपां आहा रोडार पंचायतीन खाली एफिडेविट फायल करची पडटली की आमी हो प्रोसेस गेली 7 वर्सां आमी स्टार्ट केल्लो आनी 8 वर्सांनी हो सोंपलेलो आहा. आनी जो 1 किलोमीटर जो उरला रायट फ्रॉम कालीज that is Whispering Palm road जो स्टार्ट जाता थिंगासून अप टू शिकेरी अप टू ताज हो प्रोसेस आमी फुडल्या 2-3 म्हयन्यांक वा फुडल्या 6 म्हयन्यांक आमी कंप्लीट करतले. अशें एफिडेविट तेणी फायल करचे पडटले इन कन्सल्टेशन विथ एडवोकेट जनरल, इन कन्सल्टेशन विथ द लॉयर की आमी हो प्रोसेस केल्लो आहा. तेंचे कडेन फोटोग्राफ्स आहा, तेंचे कडेन हायकोर्टाची ऑर्डर पासून आहा की थोडे लोक हिंगासरले हायकोर्टान गेल्ले आनी त्या टायमार हायकोर्टान ऑर्डर दिल्ली की विलेज पंचायत कांदोली along with the planning authority has full right to remove the encroachment and make way for the public to walk. म्हणजे फुटपाथ बरी करची, पार्किंग बरे करचे, जी हुई बिल्डिंगा येयल्या थिंगासर आनी एक्स्ट्रा पार्किंग आसचे. अशें म्हाका दिसता ही विलेज आयज मॉडल विलेज जाल्ली आहा. तुम्ही कितें म्हणटा सगळे मॉडल विलेज जाल्या ना? जाल्या? बरी दिसता विलेज? काय ना बरी दिसता? आणि म्हाका दिसता तुम्ही विलेज सरपंच आणि त्याच्या आखे टीमिंग ताळयो मारपाची गरज आहे. पंचायत मिनिस्टराकडे उलयताना आणि तेंचो टाइम वांगडाच घेतलो. म्हणजे सीएम येवपाक आसलो ह्या फंक्शनाक आणि सीएमाक आमी जेन्ना ते लिस्ट दाखयले इतले वस्तू आमी इनॉग्रेट करता आणि इतुतले खूबशे वस्तू अशे इनॉग्रेट करता की पंचायतीन आपले पैसे मोडूंक ना, सरकारानूय मोडूंक ना, पण अंडर सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून हिंगासर कितलीशीच हॉटेलां आहात आणि ती वर्साक एकदा ते आपले थोडे पैसे काढून कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणून ते मोडटा आणि ते अंडर इन्कम टॅक्स एक्ट तेजो फायदो घेता. म्हणजे ही आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी केल्या गोंयांत और हे आमचे कांदोली विलेजीन केल्या तेच्या अंडर तेणी कितलीशीच कामां केली. आनी म्हाका दिसता अशें आमी काम करीत जाल्यार गोंय आनीक सुंदर जातलें. When I became the MLA over here 2012 आराडी विलेजीन आख्खे ह्या विलेजीचो कचरो काढून थिंगा घालताले. आख्खो एक दोंगरूच जाल्लो आणि हो क्लियर करपा खातीर त्या टायमाचो मुख्यमंत्री तेका हाडून हांवें दाखयला. आमी दोगूय जाण एक म्हाजे पर्सनल गाडयेन येयले थिंगा दाखोवपाक, म्हणजे कोणाक पळोवंक पडना. आमी येयले रावले थिंगा, तेका देंवयलो आनी वचोन दाखयलें. मागीर सरपंचाक सांगले तेन्ना म्हाका दिसता सेंटराक गेलो सरपंच जाल्ले की अशें अशें आहा म्हणून आनी आमी हो तुमचो आख्खो गार्बेज ट्रीट करूंक सोदता, क्लियर करूंक सोदता. आणि त्या टायमार 3-4 मिटिंगी जाल्यो कसो जातलो क्लियर. पालो दिता पंचायती गांव तेंच्यांनी 3000 ट्रक 3000 ट्रक्स गार्बेज भरली. जी इतली वर्साची गार्बेज ती आनी आमच्या प्लांटार येयली आनी थिंगासर आमी तेजो पावडर केलो, म्हणजे वेस्टाचो पावडर केलो. आनी आरडीएफ जे आसले भितर कोणाचे शूज, कोणाची बॅगां, कोणाचे कपडे आनी कितले वेगवेगळे भाशेचो वेस्ट आसलो तो आमी आरडीएफ फॅक्टरी, म्हणजे आरडीएफ म्हणून तो सिमेंट फॅक्टरीन धाडलो कर्नाटकान. जे इतले काम ह्या विलेजीन केल्ले आहा. आनी तेजे भायर बीच कशी क्लीन आसची, हाऊ शूड द बीच बी क्लीन, तेंच्यांनी फाटल्या दिसांनी दाखयल्ले आहा. सरकाराकूय दाखयल्ले आहा, टुरिझम डिपार्टमेंटाकूय दाखयल्ले आहा आनी त्या वाड्याचेर कोण बिझनेस करता स्पेशली शेकवाले तेंकाय दाखयल्ले आहा की
की असो तुम्ही क्लीननेस दवरपाची गरज आहा. आमच्या ह्या विलेजीन कांदोली विलेजीन बरे बरे ट्युरिस्ट येतात. कितलीशीच 5 स्टार हॉटेलां आहा. व्हेरी गुड ट्युरिस्ट कम ओवर. आणि हे फ्युचरानूय ह्या विलेजीन ते येवपाक जाय. आणि येतले जाल्यार फर्स्ट कितें आसपाक जाय आमचे कडेन क्लॅनलीनेस फर्स्ट आसपाक जाय. आनी त्या खातीर पंचायतीन बरें काम केल्लें आहा. सेग्रिगेटेड वेस्ट ते कलेक्ट करतात, वेट आनी ड्राय, आनी हे व्हरून गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांटाक दितात. तेचे भायर जे आता जे एफ्लुएंट जे स्लज ट्रीटमेंट प्लांट जे घालपाचे आहा तो घातले काय तांकां हुंय लायनीक वचून रावची गरज आसची ना. दे वॉन्ट बी सेल्फ सफिशियंट. हय द हायेस्ट नंबर ऑफ कार पार्क्स एंड टू व्हीलर पार्किंग कांदोली विलेजीन केल्ले. आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन हायेस्ट नंबर ऑफ पार्किंग. आता शिकेरे एक कोणाचो जागो विकपाक आसलो. हो जागो आसलो 4000 स्क्वेअर मीटर. म्हणजे ती जंक्शनाचेर शिकेरे जिंगा आता पार्किंग स्टार्ट जाला तो जागो विकपाक आसलो. तो मनीस म्हाजो वळखीचो आसलो. हांवें ताका पंचायतीक धाडलो की तूं जर जागो विकता जाल्यार पंचायतीक आमच्या हेल्प कर. आणि वो 4000 स्क्वेअर मीटर जागो पंचायतीन एग्रीमेंट ऑफ सेल करून विकतो घेतलो. आणि तेजी परवानगी आमकां ऑनरेबल मिनिस्टरान दिली. जेन्ना हांव तेजे कडेन गेलो अलॉंग विथ द पंचायत आमचो मोविन बाब डायरेक्ट म्हणालो पंचायत इकते घेता. हांवें म्हटलें हय. कितले पयशे रे. जे ताज्याक तेकोन जागो म्हणजे कितले 1 लाख रुपया मिनिमम पर स्क्वेअर मीटर. 1 लाख 1.5 लाख. म्हाका दिसता पंचायतीक 30 or 30,000 रुपीज आमच्या फ्रेंडान 30,000 रुपया पर स्क्वेअर मीटर पंचायतीक हो जागो दिलो 4000 मीटर. आणि याची परवानगी आमकां मोविन सरान इमिडिएटली दिली. पंचायतीचो फंड यूज करता म्हटलें हय. सरपंच म्हणालो आमचे कडेन फंड आहा तो फिक्स डिपॉझिट आसून काय फायदो ना. जागो घेत जाल्यार वालोवन वाडटलो. इमिडिएटली तो जागो पंचायतीच्या ताब्यात घेतलो. थिंगासर पार्किंग चालू आहा. जे वॉटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी शिकेरे बिचार करता आमचे लोकल भुरगे जे शेका घातलेली आहा आमच्या लोकल भुरग्यांनी बिचाचेर. आणि जे ट्युरिस्ट हजारांनी ट्युरिस्ट जे फोर्ट आग्वादा पळोवपाक येता बिचार आणि जे बीच पळोवपाक येता तो बोट म्हणटा तो पळोवपाक येता शिकेरे बिचार येतात ते थिंगासर आता पार्किंग करतले आणि थिंगा बिचार वयतले. तेजे भायर आमी सांगला पंचायतीक थिंगा बरो टॉयलेट फॅसिलिटी घाल. त्या एकूच जाग्यार टॉयलेट फॅसिलिटी ना आमच्या कडेन. हिंगा ह्या बिचार आहा. हांवें वयर टॉयलेट नासले एट फोर्टाचेरूय आमी टॉयलेट घातले बरे. तेजे भायर जेल जे आयज बरो स्पॉट जाल्लो आहा ट्युरिझम एक्टिविटी थिंगासरूय टॉयलेट घातल्या. 2 म्हणजे एक स्टार्टिंग आणि एक एंडाकूय आहा. सो हे बरे फॅसिलिटी आमी दिवपाची गरज आहा ट्युरिस्टांक. आणि हे ट्युरिस्टांक आमी बरी फॅसिलिटी दीत जाल्यार ट्युरिस्ट आनीक ट्युरिस्ट बरे ट्युरिस्ट कांदोली विलेजीन येतले. त्या खातीर ही पंचायत काम करता. आनी म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टर ना आयज पूण आमी ताका मेमोरंडम दिवपाचे आहा. विलेज पंचायत कांदोलीमाच्या नांवान तेणी तयार केला एक मेमोरंडम फॉर ही that we require a bypass road. म्हणजे हो रोड जो आहा हो फुल्ली कंजेस्टेड जाल्लो आहा आनी हो वाडोवपाक मेळना. लोकांचे आता बिझनेसीस ऑलरेडी दिले. लोकांनी हे सायडीन आमकां 3 मीटर दिले ते सायडीनूय 3 मीटर दिले म्हणून रोड व्हडलो जालो. आणि त्या खातीर फ्युचरान जर तर जे लोक ताज्या कडेन येतले वा ताज्या कडसून डायरेक्ट कलंगूट वयतले वा बागा वासून वचोंक सोदता तेणी स्टिल्टा वयरसून आमी ब्रिज बांदपाची गरज आहा. स्टिल्ट्स म्हणजे शेता पिड्यार करप ना पण शेतकार आहा तेणी शेत लावपाचें. खाली थिंगा हे येतले म्हणजे फातोर्डा जे भाशेन स्टिल्टाचेर ब्रिज जालो आनी सेंट्रल फंडांतसून जालो आनी सेंट्रल फंड्स ऑफ द PWD फॉर कोस्टल एरिया असो फंड जो ट्युरिझम एक्टिविटीक यूज जातलो फंड हो सेंटराकसून आमकां हाडची गरज आहा. आनी हो आख्खो ब्रिज right from Fort Aguada which will connect every road up to Kalangut and go up to Baga अशी बांदपाची गरज आहा. आनी हेची आमकां परवानगी कोण दिवपाक जाय जाल्यार सगळे पब्लिकेन दिवपाक जाय. कित्याक हो रोड कंजेस्टेड जाला. हिंगासून रायट फ्रॉम कलंगूट टिंटो टू रीच कलंगूट विलेज म्हणजे टिंटो
कांदोली टू कलंगूट टिल्टो येवपाक मिनिमम 1 hour लागता ऑन फ्रायडे सॅटर्डे संडे आणि भरपूर लायन लागता. कोण एकलो स्टॉप जालो रोडार जाल्यार फाटल्यान म्हाका दिसता 30-40-50 कार्स स्टॉप जाता आणि ओव्हरटेक करूंक मेळना. त्या खातीर बायपास रोड जावपाची गरज आहा. हे म्हटले आमी आयच्या दिसाक लोकांच्या फुडल्यान मांडया. जनरल पब्लिक जे हिंगासर लोक रावता, जे स्थानिक लोक आहा, ह्या विलेजींतले लोक, विलेजर्स, they should know first that the government intends to build a bridge right from Fort Aguada up to Kalangut, from Kalangut up to in front of St. Alex Church. From there it will go straight to Baga. आणि एका आमका परवानगी जर दितले जाल्यार लोकांनी दिवची पडटली. मॅक्सिमम fields belong to Kandoli tenants of the Comunidad, Kalangut tenants of the Comunidad and the Comunidad. म्हणजे कलांगूटची Comunidad, कांदोलीची Comunidad, त्यांचे टेनंट्स आणि कोण प्रायव्हेटली आहा शेतां तेणी आमका एक कोडे एक पीट मारपा खातीर एक 100 स्क्वेअर मीटर व 80 स्क्वेअर मीटर दिवचो पडटलो. त्या खातीर तेंका जे कंपेन्सेशन आहा ते 100% आमी दितले. या विलेजीक इलेक्ट्रिसिटी येवपा खातीर जे आमी कोलवालेसून पीट्स मारून येयल्ले आहा अप टू गिरी आणि गिरी टू सालिगांव ते चालू आहा. तुम्ही वचून पोवचे, तुमकां मेन रोडार थोडे दिसतले. दॅट इज अराउंड 25-30 स्क्वेअर मीटर, समवेअर 40 स्क्वेअर मीटर. म्हणजे 4 पिलर येता आणि तेजेर तो टावर लायन येतली which will bring electricity cables up to the new station which is costing 350 crores for this village and Kalangut village. म्हणजे या विलेजी खातीर tourism खातीर dedicated line is coming right from Kolwale, that is 220 by 110 by 33 kVA line, electricity line is coming over there to the new substation and from there connecting up to Kandoli substation. म्हाका दिसता हे सगळो इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी घडोवन हाडटा आणि आमी तुमच्या खातीर हो दिता. फाल्यांच्यान ओर्दा विलेजीन सगळे हॉट मिक्सिंगाचे काम स्टार्ट जाता. जे सरपंचान आणि मेंबरांनी सांगला आमकां की आमकां हॉट मिक्सिंग ह्या रोडांचेर जाय. आफ्टर कंप्लीटिंग द इलेक्ट्रिसिटी केबलिंग दॅट इज 11 kVA जे हुंय उरले आमचे इनकम्प्लीट, आमी सगळे roads hot mix करतले before the rains wherever it is possible and whatever development is required for this village of Kandoli we assure you आमी हे करून तुमकां दिवपाचे उतर दिता. चड आनी उलयना, मिनिस्टर उलोवपाचो उरला. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा कोऑपरेशनाक लागून आनी ह्या फुडें तुमचें एक कोऑपरेशन आमकां जाय फॉर द डेव्हलपमेंट्स टू कम. म्हणजे डेव्हलपमेंट फुडें आनी जे उरला तितलें कंप्लीट करून दिवपा खातीर. थँक यू व्हेरी मच फॉर दॅट. Sir Michael Lobo, we are honored to have your continued support for the village panchayat of Kandoli. Now I'd like to request Minister of Panchayat, Shri Marvin Godino, to address all of us. आयचे विलेज पंचायत कांदोलीचे सुंदर फंक्शनाक माझ्या बरोबर उपस्थित माझे इश्ट आणि तुमचे मोगाचे MLA बाब मायकल लोबो, माझे आदले इश्ट आणि मित्र एक्स स्पीकर असेंब्ली बाब तोमाजीन कार्दोज, तुमचे गांवचे सरपंच तसेच हांगासर खूप काम करपी माझे इश्ट बाब ब्लेस फर्नांडीस, बाय आमचे अमाल्या डायस डेप्युटी सरपंच, तसेच आमचे जिल्हा मेंबर बाब दत्तप्रसाद दाभोलकर, तसेच रेव्हरंड फादर दिनेश, सिस्टर एल्सी, तसेच विष्णुदास भट, फेर्मिनो फर्नांडीस जे पयली म्हाका दिसता खूप काम केला, बऱ्या लोकांचो मोग जोडून गेलो. आमचे एक सरपंच जे आमी आतां फेलिस्टेट केला ते बाब डॅनियल लोबो, आमचे पररास सरपंच प्रसिद्ध नाईक, माझे डेप्युटी डायरेक्टर पंचायत
पंचायती राज डिपार्टमेंट, तसेच बाब प्रतिमेश माझे BDO, माझे सेक्रेटरी बाब राजेन गांवस, हांगा सगळे जमिल्ले डिग्निटरीज, सरपंच, पंच, एक्स सरपंच, इम्पॉर्टंट पीपल इन द विलेज आणि माझे चड मोगाचे कांदोलकर, खूप खूप खुशी जाता तुमच्या मध्ये आज थोडा वेळ सारपाक. आणि चड खुशी जाता की हांवें वाठारान आनी चड करून कांदोली गांवान, कांदोली विलेज एक खऱ्यांतले बरें काम जे एक पंचायत लोकां पासत करपाक शकता ते हिंगा दिसपा येता. तुमकां सुरवातेकूच व्हडली शाबासकी दिता. म्हाका दिसता प्लेस फेर्नांडीस तशेंच तेजे सगळे सांगात्यांनी, डेप्युटी आमचे बाय MLA आनी सगळे बाकीचे पंच आहा तेणी एक बऱ्यांतले बरें काम केल्लें आसा. मायकल लोबोचे लिडरशिपा खाला म्हाका दिसता हिंगा जे करपाक मेळटा, आमी जे सदां उलयता, गोवा शूड बी क्लीन एंड ग्रीन, गोवा निवळ आसपा जाय, नितळसाण आसपा जाय. आमचे मान्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी म्हणटा स्वच्छता की और बढो, लिपेज आहा तितले करा, हायजीन दवरा. आनी ते म्हाका दिसता थोडेचशे विलेजींनी पळोवपाक मेळटा. आनी आज हिंगा येतकच म्हाका तरी दिसलें, आमचे चिखले वाठारान प्रसिद्ध नायक आसा, आमचे एक 10 DPT गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट आसा, ETP प्लांट आसा, FSTP प्लांट आसा, मागीर STP प्लांट म्हणून तूं आसाच. वी जनरेट पावर, वी जनरेट वॉटर. म्हणजे जे बिलां येताली एक जॉगर्स पार्क मेंटेन करपाक ते फुकट, ते सालवार पयशे. मागीर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट आमी करता, पार्क लायट करपाक, ते प्लांटान वापरपाक. आमकां दिसतालें आमी खूब खूब मुखार आसा. बट आय एम व्हेरी हॅपी हांगा येतकच आनीक पंचायत सिमिलरली काम करपाक लागिल्ले आसा आनी ते खूब मुखार पावला म्हळ्यार कांदोली. कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू यू एंड टू मायकल. आनी हे भाशेन म्हाका दिसता आख्खे गोंयान तिनूच कडेन हें काम दिसपाक मेळटा. आतांच म्हजे डेप्युटी डायरेक्टर उलयतालो, एक कांदोली, चिकाली आनी एक फोंडा, हे तिनूच कडेन इतलें काम जे जालां. सेंट्रल गव्हर्नमेंट फंड्स दिले म्हूण, आमी फंड्स दिले म्हूण ऑटोमॅटिक कामां जायना. कोणे तरी काळजी घेवपाक जाय. somebody has to work hard, somebody has to take it to its logical conclusion. आनी ते काम हिंगा दिसपा येता. आजूच पळया, न्यू रेनोवेटेड पंचायत घर, सुंदर पंचायत घर, अ विविड एक्झाम्पल ऑफ गुड प्रोग्रेस. तेच भाशेन सेल्फ हेल्प ग्रुपां सुद्दां तुमी विसरू ना, महिलांक तुमी विसरू ना. क्रिकेट म्हणजे प्रॅक्टिसे तुमी पीच केल्ली आसा. तेच भाशेन एक व्हडलो ट्रॅक्टर गेला आसा गार्बेज कलेक्ट करपाक, 2 टँकरूय आसा. वॉट डज दीस शो? तुमकां काळजी आसा. हे सगळें जाता जेन्ना लोकूय मातशे लोकांक पंचा, सरपंच आनी पंचायती सपोर्ट करता. जे आज निवडसाण दिसता, इट इज समथिंग इजी टू रीच समवेअर लेवल, एक लेवलार, पूण ते सांबाळून दवरपाक आनी कठीण आसता. सेग्रिगेटेड गार्बेज डोर टू डोर जेन्ना कलेक्ट जाता, रायट अप टील द एंड पॉइंट, हे सिस्टमॅटिकली केल्यार म्हाका दिसता एक बरी म्हणजे मेसेज आख्खे गोंयांत तुमी दिसपाक शकता. कांदोली इज अ टुरिझम हॉटस्पॉट. आज जायती चर्चा जाता, टुरिस्ट वाडले, उणे जाले, कमी येता काय टुरिस्ट, वेगळे वेगळे टुरिस्ट येताले ते येयना, हाय स्पेंडिंग टुरिस्ट येयना. ही चर्चा सदांच चालू आसतली. आमी जेन्ना एक स्थानार पावता, एक कॉम्पिटिशन जाता, इवन इन टुरिझम, जे आमचे कॉम्पिटिटिव्ह स्टेट आहा दुसरे कॉम्पिटिटर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, ते सगळे नेगेटिव्हिटी पसरायता आनी जालना आसलो वस्तू जाल्यो म्हूण दाखयता, टुरिझम सकयल उडोवपाक. हे आमी बडी पडपाक जायना. खात्रेन हांव म्हणपाक शकता, गोवा इज अ गॉड ब्लेस प्लेस. गोंयची सारकी जागा, गोंयकार सारखे मनीस आख्खे जगाक ना, आसपाचेय बी ना. गोंयांत सदांच टुरिस्ट व्हडले संख्येन फुडारा सुद्दां येतले, हे तुमकां खबर आसपाक जाय. पूण हे तुमी राखतना तुमकां कळपाक जाय. When will they come here? If garbage is maintained, no dirty beaches are there, good facilities are there, लोकांक तांकां बरे भाशेन ट्रीट केले, तेन्ना टुरिस्ट येतले आनी येयत रावतले. बिकॉज बाय वर्ड ऑफ माउथ
आज चड वस्त जाता. सोशल मिडिया म्हणजे कितें जे आमी एकामेका कडेन भासाभास करता रोखडे पावले 1 सेकंडान आख्या वर्ल्डाक. संवसार बदलला. तेका लागून आमी मातशे चतूर जावपाक जाय. जे पावला तो स्थान सांबाळपाक. कालांगूट कांदोली इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट बेल्ट फॉर टुरिझम. आणि कांदोली म्हाका दिसता रियली इन द रियल सेन्स इट हॅज मेड प्रोग्रेस एव्हरी साइड. आणि आज पंचायत म्हळ्यार इट इज लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट एट ग्रासरूट लेवल. इतले सुंदर पंचायत घर पळोवपाक फॅसिलिटीज ज्यो तुम्ही केला ते जाला म्हूण जाणा जावपाक लोकांक कितें जाय ते दिवपाक हे खरें एक उदाहरण म्हाका दिसता. बाकीचे 185 पंचायत वा 187 पंचायती उदाहरण जावन आसा. हे 2-3 पंचायतीन जाता ते. हांव पंचायत मिनिस्टर आमी जाला तेन्नासून हांव मुद्दम तुमकां सांगपाक सोदता. वी हॅव बिल्ट मोर देन 35 न्यू पंचायत घर. रेनोवेटेडूय कितलेशे आहा. मोर देन 50 पंचायत घर आर इन प्रोग्रेस अंडर पंडित दीनदयाल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट स्कीम. कितलेशे पंचायत आमी डेव्हलप केला. मार्केट डेव्हलप केला. कॉमन प्लेस डेव्हलप केला. लोकांक जाय त्यो सवलत्यो डेव्हलप केला. आणि काम हे मळार जायत आसा. हे केन्ना जावपाक शकता जेन्ना डबल इंजिन सरकार आमी म्हणटा तेन्ना बेश्टे उलयना. हे स्लोगन न्हू. डबल इंजिन सरकार म्हळ्यार कितें आमकां जाय तो सपोर्ट केंद्रासून मेळटा. आमकां जाय तो सपोर्ट मोदीजी कडेन मेळटा. आमकां सपोर्ट आमचे नितीन गडकरी कडसून मेळटा. म्हणून इतले रून ब्रिज 3 ब्रिज पणजे वचपाक 2 ब्रिज आणि न्यू जुवारी ब्रिज आणि सगळे कडेन रुंदीकरण जाता. रस्ते जाता. जाय ते फंड्स जाता. मायकलान म्हणले एक स्टील एक कडेन ते ब्रिज बांदपा जाय. अवश्य बांदपा जाय. हे कशें बांदपाक शकता. गोवा गव्हर्नमेंटा कडेन पयशे आसपाना. कशेंय करून एलाय करून ते नितीन गडकरीचे कानार पावल्यार जेणे 30,000 कोटी मायज गोंयांत म्हणला तेही तुका जावन मेळटले. ते कडेन मांडावळ कर आणि 100% तुका काम जावन मेळटले. आज गोंयांत कितें प्रगती जाता. गोंयकार कितें करता. आमी खंयच्या पावंड्यार पावला हे आख्खे वर्ल्डाक फांकरता. सगळ्यांक खबर आसा वी आर द मोस्ट प्रोग्रेसिव्ह स्टेट. वी आर द मोस्ट प्रोग्रेसिव्ह स्टेट. आमच्या आख्ख्या भारतान आमी पळयल्यार आमकां इंडिया टुडे एवॉर्ड मेळटा. बाकीचे सगळे कडेन एवॉर्ड कित्याक मेळटा. खऱ्यांनी आमी बरें काम केल्लें आसा. आनी तुमी पळयला डॉक्टर प्रमोद सावंताचे खाला कितले काम आमचे सगळे कडेन आणि सगळे वाठारांनी सगळे म्हणजे वाठारांनी सगळे पोर्टफोलियोनी कशें काम चालू आसा ते हे दोळ्या फुडें काम आसा. आणि ते भाशेन तुमचे आमदारान बाब मायकलान तेणे सगळ्यांत सदांच प्रोग्रेस केल्लो आसा. आपली कॉन्स्टिट्युएन्सी तेणे केन्ना सांडूना. लोकांक फावो तो डेव्हलपमेंट करपा खातीर तेजो हातभार आसा. तेजे सरपंच सदांच तेजे बरोबर आसा. तेकाय ते म्हणजे सपोर्ट करता. आणि एक MLA मध्ये आणि सरपंचा मध्ये बरे कॉपरेशन आसल्यार इट बिकम्स अ ट्रिपल इंजिन. सेंटरासून फंड हांगा फंड सरकार दिता आणि मागीर सरपंच काम करता. हे भाशेन एक बरें ते बरें सोंपेपण मेळटा. आणि एका म्हणटा खऱ्यांनी लिडरशीप. हांव तुमकां उन्नत परबी दिता आसतना एकूच सांगपाक सोदता. कीप गोवा क्लीन एंड ग्रीन. तुम्ही एक उदाहरण जाया दुसऱ्यांक. आणि फॅसिलिटीज ज्यो तुमकां जाय त्यो मेळटल्योच. स्वच्छ भारत मिशना खाली वेदर इट इज वेट वेस्ट, वेदर इट इज लिक्विड वेस्ट, वेदर इट इज हजार्डस वेस्ट, SPM 1 जाले, 2 जाले, 3 जाले. प्रगती करीत आसा. तुमकां याद करता एक टायमा हे क्लेनलीनेस वर्क लोक हांसताले तेन्ना आमचे प्रायम मिनिस्टर एक सान्नी घेवन स्टार्ट केल्ले काय वर्सां पयलीं 15 वर्सां पयलीं. आज तो मुवमेंट कितलो मुखार पावला. एक चळवळ कशी जाला. आमी तेच भाशेन वावुरया की गोंय आमी क्लीन करया. कांदोली आमी क्लीन करया. दुसऱ्यांकूय आमी सांगया मेळटा तिका गार्बेज उडयनाका. आणि ते दृश्टीन म्हाका दिसता एक बरें काम हे वाठारांत जाल्लें आसा. आदलो तेंप उरोना. आज एक टायमा म्हणटाले गोंयकार सुशेगाद रावपाक मेळटाले एक टायमा. आज इतले कॉम्पिटिशन जाला. टीव्हीर सगळे दिसता. सोशल मिडियाचेर सगळे दिसता. आणि एकामेकाक कळटा की कोण दुसरो कितें करता ते. सगळ्यांक जाय आपण फुडाकार घेवन लायफान मुखार सरलेले. तेच भाशेन
सगळ्यो स्टेट जो आसा तेंकाय जाय आमी मुखार गेल्ले आनी तेंकां जेन्ना जाय आमी मुखार गेल्ले. प्रेशर येता सरपंचाचेर, प्रेशर येता तेंकडे सोन आमदाराचेर, तेंचे सोन प्रेशर येता लोकल गव्हर्नमेंटाचेर, आमचेर प्रेशर येता. म्हणून वी हॅव टू ऑलवेज बी ऑन आवर टोज फॉर डेव्हलपमेंट. वी हॅव टू डू थिंग्स एज फास्ट एज पॉसिबल. खात्रेन तुमकां हांव सांगपाक सोदतां, हे जे टँकर तुमकां दिला नायट सॉयल कलेक्ट करपाक, म्हणजे सुवेज वॉटर कलेक्ट करपाक, आतांच हांव म्हायती घेतालो. FSTP प्लांट जे हांगा येता ते पावसा फुडें आमी तुमकां कंप्लीट करून दिता. हांव मायकला सांगपाक सोदतां, एचनू फुडें आयज चौकशी केला. 15 दीस जाले आमी ऑलरेडी काम स्टार्ट केले आनी बिफोर monsoon बाय जून दिस वील बी रेडी फॉर इनॉग्रेशन. हेजो खूब खूब फायदो लोकांक जातलो. नाजाल्यार कितें जाता, हे बेल्टान जिरोणी एकदां जायना, सगळे रस्त्यार येता सुवेज बीन, कोसां भरली काय उदक भायर येता. ते टँकरांनी ते प्लांटार वचपा जाय, ते उदक निर्माण करतले which can be used for watering. So it is not going to go waste. इतले फास्ट काम तुमकां आमी करून दिता. माझ्याच वाठारान हे भाशेन आमी कितलेच कडेन हे भाशेन काम आमी करून दिल्लेले आसा. MRF शेड टोरी as we have covered, I think almost entire Goa except some panchayats who do not have land. तेकडे जमीन ना. हे भाशेन जे स्वच्छ भारत मिशना खाला काम जावपा जाय आमी काम केल्ले आसा. तुमकां सगळ्यांक सरपंचांक तशेंच पंचांक खबर आसा, एक काळ असो आसलो पंचायतीन, खूब वेळ लागतालो कसले म्हणजे क्लिअरन्स हाडपाक. PWD वयताली फायल, आज ती PWD वचना. तुमकां ऑलरेडी अनुभव मेळ्ळो आसा. आता कितलोच टायम गेलो. आमचे ओन टेक्निकल सेल आसा आनी हांव मुद्दाम सांगपाक सोदतां, आमी म्हणटा आमी पंचायतीक पावर दिना. पंचायत हॅव टू बी गिवन मोर पावर. एक उदाहरण हांव दितां. पयले आमचे घर, पंचायत घर, मार्केट, बाकी सगळ्यो त्यो कोण बांदताले? आमचे GSIDC बांदताले, नाजाल्यार गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन बांदताले. टेक्निकल सेल केला ते उपरांत मुद्दाम सांगपाक सोदतां, एक पंचायत, चिकाली पंचायत फर्स्ट टाइम तेचे न्यू पंचायत घर तेणीच सगळे टेंडर बीन करून पंचायती पावर दिवन तेणी केला. आनी आख्खे गोंयांत फुडारा हे जातले. हांव हे मुद्दाम तुमकां सांगपाक सोदतां. दिस इज द पावर ऑफ द पंचायत. तेंकां परवानगी आसपा जाय. आपले हितून कितें डेव्हलपमेंट जाता तेंकां टेक्निकल पर्सन बाकीचे आमी दिवपा जाय आनी हे भाशेन तेय स्ट्रेंथन जातले. इवन गार्बेज कलेक्ट करपाक मुद्दाम सांगता, सिस्टमॅटिकली सगळे जावचे म्हूण all the contractors who are in this line have been empaneled, are being empaneled. एक महिन्या भितर you will be able to choose the contractor of your choice. आमी तुमकां फोर्स करपा ना एका घे नाका म्हूण. तुमचे जे कॉन्ट्रॅक्टर ऑन बोर्ड आसा they will have to just register and this is in coordination with Waste Management Corporation and Directorate of Panchayat. Once both of them coordinate, हे कॉन्ट्रॅक्टर आसतले ते लिस्टान तुमचो आता सध्या कलेक्ट करता तोय आसपाक शकता. तेणे रजिस्टर करपा जाय सो दॅट एवरीथिंग इज स्ट्रीमलायन. आमकां कळपा जाय खंयचो गार्बेज ट्रक खूंय उरला, whether he has collected from a certain point, whether garbage has gone to the plant, whether soil tankers have gone to the FSTP plant. हे सगळे मॉनिटर डिजिटली तुमकां पंचायती बसून हे करपा मेळटले. We want to reach that level and म्हाका दिसता चड वेळ नासतना हे आमी जाता तितले बेगीन आमी तुमकां करून दितले. हे भाशेन हांव समजता बाकीचे काम पंचायतीचे कितले बरे चलता बरे चलना ते तुमकां खबर आसा. वी डोंट वॉन्ट टू कमेंट ऑर इंटरफियर इन दॅट. पूण आमचे जे सरकाराचे प्रोग्राम आसता, सरकाराचे जे SPM म्हणनाका बाकी अनेक प्रोग्राम आसता, ते फूल कॉपरेशन तुमकां सदांच दिवपाक आमी परवानगी सुद्दां बेगीन दिता. जशें मायकलान सांगले, एक बऱ्यांतले बरें काम हे पंचायतीन केले फॉर पार्किंग. तो लँड घेतलो तो, नाजाल्यार वॉट वूड हॅव हॅपन, अनदर बिल्डिंग वूड हॅव कम. पार्किंगूच ना, लोक रस्त्यार पार्क करून सगळ्यांक ब्लॉक करपाचे. आज तांकां परमनंटली लँडूय पंचायती कडेन उरलो, रेव्हेन्यूय मेळ्ळो, पार्किंग करून लायफ टायम रेव्हेन्यू मेळ्ळो. आनी फाल्यां कसलेय बेटर पर्पज आसल्यार तुमकां
automatic that will serve the purpose. 4,000 square meters in this bed is a huge thing. So congratulations, Evashik, तुम्ही हे काम करता म्हणून अनेकदा हे सगळे सांगून हांव एकूच सांगपाक सोदता, whatever cooperation that is necessary from the government सदांच तुमकां आसतले. एकूच म्हाका लास्ट टच करपा जाय. हायकोर्ट ऑर्डर येयला, रस्त्यार कितें आहा तरी काडपाकूच पडटले. रस्तो इम्पॅक्ट जावन रस्तो काबार केला. म्हाका दिसता सरपंचाचेर ताचे सेक्रेटरीचेर आनी सगळ्या पंचायतीचेर गोंयांत ही व्हडली जबाबदारी. कित्याक लोक मेळटा तशे बांदीत गेले. कितें तरी मातशें शिस्त आसपा जाय. शिस्त आसले बगर सगळें कॉलेज जाता, सिस्टमूच कॉलेज जाता. पूण जे कोणाचे पयलीं सावन घरां आसा, आपले ओन लँडान आसा आनी इतले वर्सां, बट इट इज नॉट नेक्स्ट टू द रोड. सरकार डेफिनेटली प्रयत्न करतात ते बाकीचे सांबाळपाक. कित्याक आमचे गोंयकार मेजॉरिटी सगळे गोंयकार आसात. आमचो सरकार गोंयकारांक त्रास दिवपाक सोदना. आतां हायकोर्टान एक आदेश दिला म्हूण कशें तितून भायर सरून सगळ्यांक साल्वार करपाक जाय, तेंय काम करपाक हांव मुद्दम सांगपाक सोदतां. तुमच्या मायकलानूय खूब म्हाकाय सपोर्ट केला. आमी ते प्रयत्न करता. आमकां लोकांक बिलकूल त्रास जाले नाका. हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक हो इश्यू पयलीं हांवूच रेस करतालो, म्हाका कोणूच सपोर्ट करनासलो. पूण हाल्ली मायकलान सारकी पोटतिडकीन मुखार सरला, ना हे लोकांक हेल्प करतले. पूण हायकोर्टान एक आदेश दिला, फाल्यां ताकाय दोश दिनाका, म्हाकाय दिनाका. रस्त्यार जे आसा, कोडये जे आसा, सारके तांकां जे ट्रॅफिक ब्लॉक जाता तांकां मातशें काड म्हूण सांगला. सो ताका नाल्यार फाटीं घे म्हूण सांगला. हे भाशेन लोकांक त्रास दिवपाचो सरकार न्हू. सदांच लोकां बरोबर आमी आसा आनी हे फुडाराक असली कामां करपा खातीर तुमकां सदां हे सरकाराचो फाटिंबा आसतलो. आज मुद्दम तुम्ही म्हाका हांगा आपयले हे उद्घाटनाक. खरें म्हणटा ते चीफ मिनिस्टरूय आसपा जाय आशिल्लो, पूण तेणें म्हाका पयलींच सांगिल्लें आज खरें पावपाना. आज चड काम आहा आपल्याक. कित्याक खूब क्लियरन्सीस करपा जाय, एक्युमुलेट जाला. नाल्यार फायल्यो ते एक्युमुलेट जायत रावता म्हणून ताका येवपा मेळना. पूण तेणें सांगलें कशेंय करून तूं वच म्हणून हांव मातशें बेगीनूय पावलो. आनी ताका लागून आज म्हाका ही संदी दिली मुद्दम तुमचे सगळे रावपाक, हे फंक्शनाक प्रेजेंट जावपाक. हांव परत एकदा तुमकां शाबासकी दिता आसतना एकूच सांगता, कांदोली कीप इट क्लीन. स्वताच तुम्ही उदाहरण कशें उरतले. कित्याक कांदोली इज सो स्ट्रॅटेजिकली लोकेटेड एज द मेन टुरिजम, द मेन डिसंट टुरिजम हब. हे तुम्ही सांबाळपाचें काम करा. तुम्ही सगळे एकमतान कांदोली आनी मुखार व्हरात आनी बरें काम करून दाखया, ही अपेक्षा धरून हांव सगळ्या हाजीर आशिल्ल्यांक, तुमच्या आमदाराक, सरपंच आनी सगळ्यांक तुमकां काळजांतल्यान चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. Didwas Tanmam Shri Moin Godina, Minister for Panchayat Raj, तुझो मोळा दीक वेळ दिवन तूं आमच्या मदें आयज येवन आमच्या रेनोवेटेड पंचायत घराची उक्तावणी केली देखून. We are honored to have so many of you this evening, and on behalf of the Panchayat would like to apologize as well for all those of you who are standing behind. माफी मागता सगळ्यांक सुवात खोदेली पावना म्हूण. मात दिनवासता तुमकां तुमचो मोग दाखयलो म्हूण आमच्या पंचायतीक. तशेंच मागता सगळ्या कडेन ही कार्यावळ काबार जाल्या उपरांत बसूनच रावचें. थोडे रिफ्रेशमेंट आहा सगळ्यांक. We will serve the refreshments after the vote of thanks. On behalf of the MLA of Kalangut constituency and the village Panchayat of Kanduli, we are honored to have in our midst Katya Koilo. She has brought laurels to Goa in windsurfing, representing India nationally as well as internationally and winning many awards. Could you put your hands together for Katya? We wish her all the best for her future windsurfing trials and competitions. आमकां सेंट्रल फंड आयलेले ते सगळे आमी काबार केल्या. We've used all the central funds that have been come to the panchayat, renovated panchayat ghar and hall under the 15th Finance Commission grants, 45 lakhs. The football ground at Aradi constructed under the 60th year Goa Liberation Funds, 74.39 lakhs. We've got the
Swachh Bharat Mission grants